नमस्कार आणि येवकार तुमकां काउंटर पॉइंट कार्यावळीन सध्या जनसंपर्क अभियानाचो आयचो 5वो दीस आणि आमी आसा नेत्रावळी गांवांत. आमच्या वांगडा आसा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जे जनसंपर्क अभियानाच्या निमतान पुराय गोंयान भोंवतले फक्त सालसेत सोडून. सालसेत कित्याक सोडली ह्या फावटी तुमी? ना हो कार्यक्रम तो गेल्या खेपा जशे प्रोग्राम रातचे जाग्यार रावल्लो त्या जाग्यार कार्यक्रम असो कार्यक्रम आहा. त्यामुळे गेल्या खेपा सालसेतान मुक्काम जावन नासलो. गेल्या खेपा सालसेत आमी प्रवास केल्लो पण तो दिसाचो आशिल्लो, त्यामुळे मुक्कामा प्रमाणे हे कार्यक्रम असो सादारण विशय घेतलेलो आहा. हाजे पयलीं एक तुमी सालसेतीन स्पेशल वचून एफर्ट्स केल्ले आणि ताका सगळ्या मिडियान मिशन सालसेत म्हटलें आणि ताका लागून तुमी बेजारूय जाल्ले. तशें परत मिशन सालसेत आतां भोंवता ते कितें अमकें मिशन अशें न्हय तें. एखादो प्रोग्राम किंवा एखाद्या लोकांक मेळप हातून मिशन कसलें आयलां. म्हज्या हिशोबान दॅट इज लोकां भितर तुवें इनरोड करीत रावंक जाय. पॉलिटिकल पार्टी वील डू दॅट. पॉलिटिकल पार्टीक सदांच गांवागांवान वचून संपर्क लोकां बरोबर करून लोकांचो पाठिंबो घेवप हें पॉलिटिकल पार्टीचें काम. आतां ह्या अभियाना नंतर सालसेतीन कितें तुमी? सालसेतीन हांव हरशीं वता, अनेकदां हे दिसांनी वता. काही म्हणजे मुद्दाम वचपाक सारकी काही गजाली करच्यो पडटल्यो. त्या निमतान गांवांत वचून लोकां कडेन संपर्क सादप. इट इज नॉट ओन्ली पॉलिटिकल, इट इज म्हणजे लोकां बरोबर संपर्क सादतकच बऱ्योचश्यो गजाली रियलिटी कळटा. हांव हांगा येतकच म्हाका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतलो खंयचो अधिकारी लोकांक पिट्टा हें कळटा. अधिकाऱ्या भितर सुद्दां काही लोक भ्रश्टाचारी आसता, काही लोक सज्जन असतात आणि काही लोक आसता पळय तांकां नेगेटिविटीच दिसता. त्यामुळे तातलो बरो आसता सज्जन तो करता कामां. जो नेगेटिविटी आसता तो कितें ना कितें काडून ब्लॉक करता, म्हणजे सँक्शन करता. आनी तिसरो पळय तो तुका दिनात, आपुणूच खाता तुजें नांवर. पूण तुमी आतां लास्ट इयर तुमी आयिल्ले, इलेक्शना पयलीं आयिल्ले आनी तेन्ना तुमी खुबशे पॉयंट्स नोट केल्ले वीच वर देर इन द इलेक्शन मॅनिफेस्टो. एका वर्सा नंतर आयल्या तुमी 9 म्हयने तुमकां सरकार करपाक चान्स मेळ्ळो. फरक जालो अशें लोकांक म्हणजे दिसता? डेफिनेटली जाल्यार तुका इतले लोक दिसतीच पडचे नासले. म्हणजे आयज जी सभा जाल्या ती म्हाका दिसता हांवें हांगा येवन जनसंपर्क अभियानान 2-4 सभा पळय मतदारसंघान केल्ल्यो ते सगळ्याची टोटलीची डबल आहा. पण तुमी जे तरेन पेस तुमी प्रॉमीस केल्ले पळय ती पेस दिसना अशें वचत थंय लोक म्हणटा. फॉर एग्जाम्पल तुमी म्हणटिल्लें वचत थंयचे प्लास्टीक ना जातलें. दीस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ते प्लास्टीक आसा तशेंच आसा. तुमी परत यात्रेक आयल्यार जनसंपर्क अभियानाक आयल्यार थंय प्लास्टीक तशेंच. प्लास्टीक ऑलरेडी उखलपाक सुरू जाला. एक गजाल लक्षांत धर, हांवें जी काही आश्वासनां दिल्या ती बेस्ड ऑन आयडलीक कंडिशन्स. आर दोज कंडिशन्स एक्झॅक्टली एज दे वेर इयर बॅक? म्हणजे सादी गोश्ट सांगता, पयशे हो एक भाग. मायनींग इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, ही मायनींग इंडस्ट्री बंद जाल्यामुळे ताजो एक वेगळें वातावरण तयार जालें, ताजी एक वेगळी गजाल तयार जाली, ताज्या खातीर एक वेगळो टायम काडचो पडलो. म्हणजे जेन्ना कोण पेस म्हाका विचारता पळय त्या मनशाक पयली गजाल एक लक्षांत घेवंक जाय की हांवें दिल्ली आश्वासनां ही 5 वर्सां खातीर आसता. आनी हांवें म्हणलां की 6 म्हयन्या भितर हांव प्लास्टीक काडपाचें चालू कर. प्लास्टीक काडपाचो एक्सरसायज चालू जाला ऑलरेडी. तूं आयजूय इनफॅक्ट तूं अशें जाल्यार सगळे कडेन तुका प्लास्टीक भरून दवरलेले, व्हडल्या प्लास्टिकाच्या बॅगांनी भरून दवरलेले, साकांनी भरून दवरलेले दिसती पडटले अनेक हायवेचेर. प्रॉब्लेम कितें आसा, तुमी जेन्ना एखादी गजाल सांगता दोज आर बेस्ड ऑन कंडिशन एट दॅट मोमेंट. आयडियलिस्टीक कंडिशन्स. आयडियलिस्टीक आनी त्या वेळच्या कंडिशनाचेर आसता. नंतरच्या काळात जर कंडिशन काही बदलली जाल्यार ऑटोमॅटिकली यू हॅव टू गो फॉर एन मॉडिफिकेशन. बट मायनींग वॉज वन फॅक्टर वीच यू आर ऑलरेडी रेडी. ना, बंद जातलें हांवें गृहीत धरून नासलें. तें रेगुलेट जातलें, कंट्रोल जातलें इतले पर्यंत हांवें गृहीत धरलेलें. म्हणजे कशा तातूंत भितर टोटली बंद जातलें ही अपेक्षा नसून ते रेगुलेट जावन कमी जातले. त्यामुळे वेव्हार चालू उरतलो, लोकांचे काम धंदे चालू उरतले आनी सरकाराकूय एक रिजनेबल पयशे येतले. म्हणजे ठीक आहा 1000 कोटी येनासतना रावत 500-550 येत, पण कितें तरी सरकाराक उत्पन्न येतलें अशी सादारणशी स्थिती. अनेक गोश्ट आसा. मायनीचो इम्पॅक्ट फक्त आमकां रॉयल्टीचेर आसा इतलोच न्हय. डिझेलचो सेल कमी जालो, बाकीच्यो वस्तू खपपाच्यो कमी जाल्यो आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 60-70 हजार लोक तरी बेकार किंवा अर्द बेकार जाले. त्यामुळे मायनींगचो इम्पॅक्ट जो येता ताका कावंटर करपाक काही गजाली करच्यो पडल्यो. पण ताजे पेक्षा चड म्हत्वाचें म्हाका विचारचें तूं टायम बरबाद जालो आनी काही अत्यंत म्हणजे
जाका हांव असो म्हणटलो की काही लोकांचे वेस्टेड इंट्रस्ट ज्यांचे पळय दुखावल्या ते काही मिडियाचो वापर करून एक सतत सरकाराच्या विरुद्ध गरळ ओकीत असता. म्हणजे रियलिटी पेक्षा बोगस गजाली चड छापून ते ताजोय थोडोसो म्हणजे ही असो अडचण आयल्यामुळे ताका कावंटर करपाक टायम वता. बट आयडियली जर मायनिंगचें आतां सिच्युएशन पळयलें आनी तुमी जर टायम रिवायंड करून पळयलो जाल्यार तुमी अशेंच तें हँडल करता आशिल्ले बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टींग इट टू गेट बॅन्ड. इनिशियली तुमी इल्लिगल मायनिंग हो म्हणजे आयजूय मत आसा मायनिंगच्या बॅना फाटल्यान अनेक भितर फॅक्टर्स आहात. दिसता आसतना एखादे एक्स मनीस कोर्टान गेला अशें दिसत, पण देर आर मोर दॅन दॅट. उदाहरण आयज फॉर एग्जाम्पल आयज हांव पळयता कितें आमी एक्सपोर्ट केला पळय ती तक्रार कोणें केल्या? अलेक्स रेजिनाल्डान केल्या काँग्रेसची. म्हणजे हातून काँग्रेस इनवॉल्ड आसा ते ब्लॉक करपाक हें म्हाका दिसता आतां सांगपाची गरजूच उरूना. नाजाल्यार ताका संबंदूच येनासलो. एक्सपोर्ट केल्ली गजाल महाराष्ट्रांतली ओर एक्सपोर्ट केल्ली ही एके वटेन काँग्रेसवाले उलयतना आमकां चालू करपाचें आहा. मागीर वाय डीड अलेक्स रेजिनाल्ड कंप्लेन टू CEC रिगार्डींग एक्सपोर्ट ऑफ महाराष्ट्र ओर. महाराष्ट्रांतल्यान ओर एक्सपोर्ट केलो जाल्यार ताणें उलट एनकरेज करूंक जाय आसलें. इकॉनॉमीक म्हणजे बार्जी चालवल्यो थोड्यो ट्रकांक धंदो मेळ्ळो कितें तरी. म्हणजे म्हजो हेतू तोच आहा की त्या निमतान काही बार्जी चल्ल्यो जाल्यार चल्ल्यो तितले म्हणजे सम पीपल आर गेट सम लिवे. कारण ती महाराष्ट्रांतली ओरी आमी गॅरंटी म्हणजे ताजें डॉक्युमेंटेशन बी सगळें परफेक्ट चॅक केल्ल्या. तो प्रॉब्लेम ना म्हाका. पण ताजें दुख्ख अलेक्साक जालें आनी फक्त 70,000 टनाक अलेक्स रेजिनाल्डाक ताणें दुख्ख जालें आनी ताणें कंप्लेन करण्या बरें. म्हणजे आतां द कॅट इज आउट ऑफ बॅग म्हणटा पळय सुदैवान हांगा एक कॅट आयलें दिसता त्याच वेळार. द कॅट काँग्रेस कॅट इज आउट ऑफ बॅग. दीस इज अ डायरेक्ट एविडन्स दॅट काँग्रेसीक मायन चालू जाल्ली नाका. मागीर तांकां लोकांचें पडलेलें ना. तांकां पर्रीकाराक कसो ना कसो तरी त्रास जावंक जाय. पर्रीकाराचें गव्हर्मेंट BJPचें गव्हर्मेंट कितें तरी परफॉर्म करतलें जाल्यार ते परफॉर्मन्स ब्लॉक करपा खातीर तांची नाडी जिंगा. ते परफॉर्मन्स ब्लॉक जावचें ना इतली गॅरंटी येता. ता मातशी थोडी फार एखादें स्पीड मायनर हालूंक शकता. पण म्हजो प्रश्न आशिल्लो की तुमी आतांचें सिच्युएशन पळयलें आनी तुमी जर रिवायंड करून पळयलें जाल्यार मायनिंगचो इश्यू तुमी असोच हँडल करता आशिल्ले बिकॉज तेन्ना तुमकांय बी दिसून आशिल्लें की तें बॅन जातलें की इट मे गो आउट ऑफ हँड. एब्सोल्युटली इल्लिगल इज इल्लिगल. आय हॅव नो क्वेश्चन्स ऑन दॅट इल्लिगलिटी. म्हणजे हांव एका बाबतींत क्लियर आसा. इल्लिगलिटीचो विशय हाज्या बद्दल म्हाका मातूय येना. आनी ज्या पद्दतीन मायनींग चल्लेलें पळय जितले रस्त्याचेर ट्रक आयिल्ले पळय रिट्रोस्पॅक्ट लोकांनी करूंक जाय. ज्यांच्यांनी पळय एक स्वार्था पोटी एकाचे 2 केले, दोनाचे 10 केले, 10चे 20 केले. दॅट वॉज लालच म्हणटा पळय तशी. ताज्यामुळे ही सगळी ग्रीड वी कट डावन द हॅन वीच वॉज लेईंग गोल्डन एग. इफ इट वॉज अ कंट्रोल सिच्युएशन देर वॉज नो बीग प्रॉब्लेम अबाउट गेटींग फोकस्ड. जेन्ना सातत्यान स्पर्धा चालू जाली तेन्ना सगळेच जाण लुटपाक धांवूंक लागले आनी त्या लुटींच्यान आनी इल्ली लूट वाडली. आनी हातूंत भितर हांव स्पश्ट सांगता काँग्रेसचे सगळे लिडर आहा दिगंबर कामती पासून जोकी मालेमा पर्यंत सगळ्यांची तांची नांवां घेवपाची जाल्यार कमी पडटा. सगळ्या लोकांचो कितें ना कितें भितर सहभाग आहा तरेतरेचो आसत. इल्लिगलिटीन डेफिनेटली. म्हणजे हांव आनी कितें लिगलिटी उलयता तांचो आनी लिगलिटीचो कितें संबंद. डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंटू इतलोच तुका सांगता जो मायन ओनर स्वताची मायन चलयतालो तो सगळे आपले जवळपास हांव ताका परफेक्टली लिगल म्हणना. मे बी देर आर सम मायनर वायलेशन्स आसूंक शकता पण जनरली विथीन द लिमिटेड रेंज ही वॉज डुईंग अ रायट थिंग. आतां हांगा एक मायन आहा 28/51 काय 52 कितें तरी कुशावती न्हंयक तेंकल्या रिवणा वच आनी पळय 10 मिटराचेर आयल्या कुशावती न्हंय पासून. ही मायनीक क्लियरन्स कसलेच नाशिल्ले. 2007 सालान काय 8 सालान 2008 सालान ताका क्लियरन्स मेळ्ळा. हांव नांवां घेना कोणाचें तें कित्याक म्हाका आतां प्रिज्युडायज करपाचें ना. ही मायन रेजींग कॉन्ट्रॅक्ट सगळे जोकी मालेमाचे आशिल्ले. म्हजे कडेन रेकॉर्ड आसा. आय कॅन शो दॅट दीस मायन वॉज प्रोड्युसींग इवन बिफोर एनवायरमेंट क्लियरन्स वॉज ग्रांटेड. सो इट वॉज इल्लिगल. तुमची सरकार आयले तेन्ना एक एक्सपेक्टेशन आशिल्लें की तुमी जेंकां करप्ट म्हणटाले इल्लिगलिटीन इनवॉल्व म्हणटाले ते समवेर दे वील बी पनिश्ड. दे वील. केन्ना? प्रॉब्लेम इतलोच आसता की तुवें पयली प्रायोरिटी कितें करूंक जाय. एक गोश्ट लक्षांत दवर. ह्या लोकांनी जेन्ना चोरयो केल्या पळय तेन्ना त्यो चोरयो म्हणजे एक्स मनशान कितें तरी भानगड केली ताणेंच वचून ती थंय भानगड करूंक ना. ताका काही साथीदार जाय पडटा. हे साथीदार सरकारी अधिकारी चडशे आसता थोडेशे प्रायवेट इंडिविज्युअल आसत. त्यामुळे एवरी स्कॅम इनवॉल्वड सिरीज ऑफ गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. इफ आय ट्राय टू इमिजिएटली एक्ट ऑन इट
तेच अधिकारी थंय आशिल्ले पळय ते ब्लॉक करतात. म्हणजे हांव कळपाक सांगता मॅथोडॉलॉजी कशी आसता ती. बाय नाव आय हॅव टेकन ग्रीप अँड आय हॅव रिरोटेटेड पीपल. नाव इफ आय एक्ट दोज पीपल हू आर इनवॉल्ड आर नो मोर, मोस्ट ऑफ देम आर नो मोर देर. सो आय कॅन स्लोली गेट द इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली. उदाहरण तुका सादें सांगता. आय डी सीन आतां हांवें 5-6 म्हयने हांव आतां चॅरमॅन आहा. हांव पळयता ते कितें करता काय म्हणून. नाव आय थिंक द डे हॅज कम वेन आय वील हॅव टू सस्पेंड अबाउट 10-12 पीपल who were indulging because they are blocking the information coming out. This is about plot allotment. हय हांव स्पश्ट सांगता की the officers are blocking the information because they are part of that scam. How will they give the information? I was waiting for them to volunteer it. If they had volunteered it, I could have considered some leniency. कित्याक मनीस प्रेशरान हांव सरकारी नोकराचेर हें धरचो ना, गन धरचो ना. बट म्हाका एक अशें दिसता की जाणें स्कॅमान भाग घेतला ही हॅज टू बी पनिश्ड. आनी यू वील फायंड दीस इयर 13 lot of people punished. So your But the action, target is politicians mainly who are creating the scam. But those who have proactively helped, they will be also taken for so task. 2013 we can expect many Obviously, politicians. अनेक गजाल आसा. Do you spend your time in going after culprit or do you do your things properly first and then go after culprit? म्हजें एक्शन जें आशिल्लें फाटल्या खेपाय हे पयल्या 6 म्हयन्यान पयल्या वर्सान नाशिल्लें, तें दुसऱ्याच वर्सान आशिल्लें. काडून पळय म्हणटा. इट वॉज नॉट इमिजिएटली. This is warning for all the politicians who are वॉर्निंग involved. कित्याक लोक आयुक्त इज गेटिंग अपॉइंटेड एनी मोमेंट. दोज हू थिंक that they have done something, they can also file cases in Lok Ayukt. I want to see who files. पहिली तुम्ही we FIR will also फाईल have- केला दिगंबर कामत राणे हांचेर क्रायम ब्रांचान तुमच्या गव्हर्मेंटाच्या टायमारूच FIR फायल केला. नाही नाही तो वेगळो विशय. तो IDCचो आशिल्लो. त्या हाजेर गव्हर्मेंटान आतां केस केली आनी दॅट हॅज बीन रजिस्टर्ड. इंट्रोगेशन इज गोईंग ऑन. मे बी बाय फेब्रुवारी यू वील फायंड सम रियल एक्शन. जेका तुमी रियल एक्शन समजता ते फेब्रुवारी मार्चान केन्ना ना केन्ना जावपाक सुरू जातलें. कशें आशिल्लें फाटल्या सरकारान आनी एक गजाल केली आनी सगळी सिस्टमी कॉलॅप्स करून दवरलेल्यो. The result was that there was no manpower there and nor any accountability. ती accountability परती हाडप हळूहळू करून चालू आसा. All these aspects about taking for task those people who are involved is moving forward surely, and I can assure you, wait for some more time, you will find that there will be clear action. आता क्लियर एक्शन हाचो अर्थ अशें समजचें न्ही की हांव फक्त अरेस्ट करपाक धांवतलो. But there will be documentary evidence and charge sheets. Let judiciary decide. I don't decide. Okay, people always say ki Manohar Parrikar is not corrupt, but his government is corrupt. हांव चॅलेंज दिता. कोणें दाखोवचें म्हाका अमक्या जाग्यार अमकें जाता. हांव ज्या जाग्यार कोणें दाखयला पळय त्या जाग्यार हांवें एक्शन घेतलां. You can vouch for all the ministers. तुमचे सगळ्या मिनिस्टरांक तुम्ही vouch करू वाउचिंग शकता. इज अ डिफरंट थिंग. बट आय कॅन टेल यू वन थिंग दॅट म्हजो मिनिस्टर जर खंय इनवॉल्व आसा, वाउचिंग म्हणजे तूं म्हाका दुसऱ्याची गॅरंटी घे म्हणटा. हांव दुसऱ्याची गॅरंटी म्हज्या मिनिस्टरांची इन जनरल इफ यू आस्क मी यस आय टेक इट. बट इन स्पेसिफिकली इफ समवन हॅज डन समथींग रॉंग यू पॉयंट इट आउट, आय वील करेक्ट इट. Always this zero tolerance towards corruption म्हणून दॅट तुम्ही इज वॉट आय एम ऐकलंय. सेईंग. पण तुमची लोअर लेवलाचेर अजून करप्शन चालू आसा. नाही करप्शन झिरो टॉलरन्स म्हणला हांवें, झिरो करप्शन म्हणना. वॉट आय एम ट्रायंग टू पॉयंट आउट. But somewhere someone is tolerating it म्हणून तर No, जाता no, ना ते no, 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 corruption. no, no, no. Somewhere someone is tolerating and not complaining either. One, wherever there is a complaint, we have even went to the extent of arresting the person. Somewhere someone is benefiting out of that corruption also, both parties. Then it becomes very difficult to plug that corruption out.